हाच्या फुडें पदवीधर, पदव्युत्तर वा हेर उच्च शिक्षण पदवी मेळयल्ल्या पुलिसांक बढती दितले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत जाल्ल्या दिक्षांत सुवाळ्या वेळार सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जवळपास 30 ते 35 वर्सां तुम्ही सगळेजण या पुलीस सेवेत आसतले। या पुलीस सेवेत आसतना हांव डिजिटल भाशणाचो येतालो की पोस्ट ग्रॅज्युएट 1210 ऑल्सो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10 पण भरती जाता आसतना म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट इंजिनियर ग्रॅज्युएट हेंचो पुलीस भरती जाल्या। मला सांगपाक खूब खोस पडटा की काळांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन म्हणटा की ASI PSI आणि इन फ्युचर PI चे DYSP आणि SP पर्यंत सुद्धा तुमच्याकडे भुरगे ह्या लेवलापर्यंत पावतले। फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI PSI PI DYSP CSP ह्या लेवलाचेर आणि थोड्या नंतर फुडें वचून IPS जातले आणि ह्या सगळ्या पुराय प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। ज्याचे क्वालिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वालिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसा। खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वालिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनांतल्यान फुडें पावल्यात पण प्रमोशनाच्या बरोबरीन रुटीन भरती आसतली PSI आसतले PI आसतले इवन DYSP आसतले ह्या भरती खातीर तुमी एलिजिबल आसात आणि एलिजिबल जाता आसतना फेअर कॉम्पिटिशनांतल्यान सगळे फुडें वयचे। आमी म्हणटा की ह्या फुडें जावपी स्टाफ सिलेक्शन आणि GPSC सिलेक्शन हातूंतल्यान तुमची भरती जावची। हाच्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा।